नमस्कार, पोया प्रुडंट खबरो। आयटीचो कोट्यांनी चल्लो अंडरग्राउंड ब्रॉडबँड इंटरनेट सेवेचे युटीएलाक शेकड्यांनी कोटी 11 वर्सां जाली कामूच सोपना पेमेंट टायमार डॉक्युमेंट शेणयले स्कॅमाचो वास प्रुडंट एक्सक्लुझिव्ह। गोय सरकाराचे इलेक्ट्रिक मोटारी टू व्हीलरा खातीर धोरणाचेर काम नेटान स्किमी सवलती दिवन इलेक्ट्रिक गाडयो प्रमोट करपाची तयारी चार्जिंग स्टेशनाचो विस्तार 2 म्हयन्यां भितर धोरण। रोजगार एक्सचेंजीत रजिस्ट्रेशनाचो घोळ ऑनलायन रजिस्ट्रेशन फक्त 30,000 आदलो मॅन्युअल डाटा मायग्रेट केलोच ना 90,000 रजिस्टर भुरगे धपक्यासरशी डिलीट काँग्रेस मागता चौकशी। मायनिंगांतल्या रिणाचेर आता गोवा अर्बन बँक घेतलो एक्शन रिणाक लागून बँकेचो एनपीए वाडटा 2018-19 बँकेत सुमार 3 कोटीची जोड। आणि सूरज लोटलीकार जीसीएचो अध्यक्ष शांबा देसाय उपाध्यक्ष दोगूय बिनविरोध हेमंत पै आंगलेक वडोवन बाळूचो पूत विपुल जालो सचिव परेश फट्टे खजिनदार 107तले 104 क्लब वांटेकार। आयटी खात्यान सुरू केल्ल्या कांय प्रकल्पांच्या खर्चाचो आणि कामाचो ताळमेळ कसोच बसना। गोंयांत ब्रॉडबँड आणि हेर इंटरनेट सेवे खातीर फाटल्या 11 वर्सां सावन यूटीएल काम करता। 218 कोटींचो कॉन्ट्रात कंपनीक 206 कोटी पावले। ऑडिट रिपोर्टात कंपनी आयटी खात्याचेर बडी पैसो पावला तशें काम जाल्लें ना। कांय काम सापूच उणें जालां। आयटी खात्या आनी सरकार यूटीएलाच्या कामाचेर रिपोर्टाचेर जागमाग करिना। प्रुडंट एक्सक्लुझिव्ह। आयटी खाते आणि सरकाराच्या धरसोड गजालीक लागून टॅक्स पेयरांच्या पैशांक फाटले दशक मायत जाले ब्रॉडबँड नेटवर्काच्या नांवान अंडरग्राउंड गळटी। 11 वर्सां जाली सरकारान यूटीएल म्हणटा ते कंपनीक ब्रॉडबँड आणि इंटरनेट सेवा पुरवणेचें काम दिल्लें। 11 वर्सां जाली काम चल्लां, पैसे पावतात। आता कंपनीच्या कामाचे ऑडिट केले उपरांत सगळें एक्सपोज। कामाचो आणि खर्चाचो ताळमेळ कसोच बसना। यूटीएलाक घराघरांनी केबल पंचायतींनी ब्रॉडबँड अंडरग्राउंड केबलिंगाचो दिल्लो कॉन्ट्राक्ट। 11 वर्सां जाली 218 कोटींचो प्रकल्प 206 कोटी केले फारीक। काम सापूच कमी। आयटी खातें कंपनीक पेमेंट करीत सुटला। कंपनीचें काम जाय तशें फुडेंच वचना। 80,000 घरांनी कनेक्टिविटी करूंक जाय आशिल्ली। 7,467 घरांनीच कनेक्टिविटी। 950 किलोमीटर फायबर केबल घालपाक जाय आशिल्लो, तो घाल्लो ना। अंडरग्राउंड केबलिंग केल्लें ना। केबल टीव्ही कोर सर्व्हिस दिल्ली ना। इतलें आसूनय दर 3 म्हयन्यांनी आयटी खातें यूटीएलाक कोटी फारीक करता। ऑडिट रिपोर्ट सरकारा कडेन पावला आणि सरकार तो उश्याक घेवन बसला। कंपनीक पेमेंट मात वेळच्या वेळार 218 कोटींच्या कॉन्ट्राक्टांतले 206 कोटी कंपनीक दिले, मात काम तशें दिसना। सुत्रां सांगतात ते प्रमाण ऑफिसरांनी खंय यूटीएलाच्या प्रकल्पा विशीं डॉक्युमेंटूय शेणयल्यात। हे फाटभुंयेर ह्या वेव्हाराक घाळपणा परस अंडरग्राउंड स्कॅमाचो वास खंय चड येवंक लागला। स्टुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश घाडी आणि तुकाराम मराठे। गोंय सरकारान इलेक्ट्रिक मोटारी आणि टू व्हीलरा खातीर धोरण करपाचें काम नेटान धरलां। वेगवेगळ्यो सवलती दिवन लोकांक इलेक्ट्रिक गाडयो घेवंक उर्बा दिवपाची तयारी। चडांत चड चार्जिंग स्टेशनां सुरू करपाच्या धोरणांत भर आसतलो। कांय पेट्रोल पंप पार्किंग लॉट आणि बस स्टँडाचेर चार्जिंग सुविधा सुरू करूंक उलोवणी चल्ल्यात। सोलर लायटी वरवीं चार्जिंग स्टेशनां चलयतले। 2 म्हयन्यांत पॉलिसी तयार। प्रदूषणकारी पेट्रोल आणि डिझेलाच्यो गाडयो उणे करून लोकांनी इलेक्ट्रिक गाडयो वापरच्यो म्हणून सरकार वेगवेगळ्यो स्किमी करीत आसता। गोंय सरकारान आता इलेक्ट्रिकल गाडयो आणि दुचाकीचेर धोरण तयार करपाचें काम सुरू केलां। केंद्र सरकार दिता ताचे बरोबर राज्य सरकारूय सवलती दितलो। पोन्न्यो गाडयो स्क्रॅप वा एक्सचेंज करपाची सवलतूय पॉलिसी वरवीं मेळटली। हय, इलेक्ट्रिकल व्हेकल आमी पॉलिसी करपाक सोदता। इवन दो आमी आमचे गोंय आजून पासून निसर्गान बरें आसा। दिल्ली भाशेन पोल्युशन मुंबय भाशेन पोल्युशन जावना, पूण तें जावचें न्ही पयलें आमी गोवोरमेंटान चीफ मिनिस्टरा कडेन उलयलां आनी एज गोवोरमेंट हांवें डिसिजन घेतला की वील प्रमोट इलेक्ट्रिकल व्हेकल्स। इलेक्ट्रिकल व्हेकल्स पयलीं देखून म्हाका 2 वर्सां पयलीं टॅक्स माफ केलो, पूण तेजें जायना। पूण आमी एक स्टेप घेता। सो इलेक्ट्रिकल व्हेकल्स सेंट्रल गव्हर्मेंट सबसिडी दिता, स्टेट गव्हर्मेंट ऑल्सो वील थिंक ऑफ कमिंग विथ अ सबसिडी एंड वी आर फॉर्म्युलेटिंग द पॉलिसी। आतां व्हेकल आतां लिथियम बॅटरीचे येयल्या, बॅटरी सायज स्मॉल जाल्या
आणि मोर किलोमिटर्स येता. सो टेक्नॉलॉजी ऑल्सो इम्प्रुवींग. सो वी विल मेक अ पॉलिसी विच इज व्हेरी व्हायब्रंट इन नेचर. टॅक्सी जे आसा तेंच्या आमच्या टॅक्सी भावांकूय सबसिडी दितले. सो एक्चुअली 2 व्हिलर 3 व्हिलर 4 व्हिलर हे पयलीं आमी टार्गेट करूंक सोदता गोंयांत. जे एक तरी पोन्यो गाडयो स्क्रॅप करपाच्यो आनी तांकां न्यू गाडी घेवपाची तुजी तांकां सबसिडी एक्सचेंज ऑफरींग और टोटल न्यू गाडी घेता ती सबसिडी अशें करून आमी बसल्या. सो 2 व्हिलर 3 व्हिलर 4 व्हिलर धरून. गाड्यांबरोबर जाय तितली चार्जिंग स्टेशनां सुरू करपाचेरूय काम चल्लां. सो आज आमी ESL कडेन टायप करता वेर 2 कंपनी आमकां ऑलमोस्ट 50-60 चार्जिंग स्टेशनां पयलीं कामां करता. गाडयो घेतले म्हण जावचें ना. सो चार्जिंग स्टेशनाचे हांव आतां म्हाका दिसता एक 2-3 म्हयन्यांनी भितर चार्जिंग स्टेशन एक 50-60 गोंयांत एट एवरी लोकेशन पयलीं घालता. म्हजे कंपनी कडेन उलोवपाचें पेट्रोल पंप्स जे आसा IOC BPC HPC तेजे उलोवणें चालू आसा की वी वील टार्गेट सम पंप्स ऑन द हायवेज आनी मागीर आमी वील फायंड सम पार्किंग लॉट्स आनी बस स्टँड अशें करून आमी करपाचे विशय घेतला. पेट्रोल पंपाचेरूच वेगळी ना वेगळी आसतली खूब आसतली. एंटरप्रेनर कोण घालूंक सोदता पण इट बी हायवेचेर खंय तरी जागो आसपाक जाय. थोडे पेट्रोल पंपार जागे आसना खंय पेट्रोल पंपार जागे आसा ते घालतले. सो कितें जाता जे कॉन्सेप्टान आमकां येयला सी एवरी घरा कडेन तांकां चार्ज करूंक पडटलें. कित्याक सांजचे 6-7 वरां चार्ज केली जाल्यार तांकां 150 किलोमिटर 140 किलोमिटर मेळता आनी ताका जर फास्ट चार्ज म्हणटा पळय ते 15 मिनटां 20 मिनटां हे चार्जिंग स्टेशन आसतलें. सो दीस इज हाव वी आर गोइंग टू टॅकल. चार्जिंग स्टेशन सोलाराचेर फोकस करता. हय चार्जिंग स्टेशन सोलर आनी इलेक्ट्रिकल पावर वीथ म्हणजे तितून कितें जाता पळय नाल्यार लायटीचें बील आतां कोणाक जर फायदो जावपा जाय सोलरूय इनवॉल्व केलो जाल्यार तांकां मागीर तितलो आनी प्रॉफीट मेळटलो न्ही. सो इट्स अ बीग थिंक ओवर आमी करूंक सोदता ते चार्जिंग स्टेशन करपाक. सो मेनी नेक्स्ट 2 मंथ्स आमी पॉलिसी फायनल करतले. 2 म्हयन्या भितर पॉलिसी तयार जातली. टॅक्सी धंद्यातूय इलेक्ट्रीक गाडयो हाडपाचेरूय पॉलिसीत स्कीम आसतली. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार वांगडा व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओंकार फळारी. गोयचे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजीत सगळो घोळ. ऑनलायन रजिस्ट्रेशन करतना केंद्राचे धोरणा प्रमाण गोयचे एम्प्लॉयमेंट कार्डां ऑनलायन पोर्टलाचेर शिफ्ट केलीच ना. ताका लागून रजिस्टर केल्ले गोयचे रजिस्टर भुरग्यांतले सुमार 90,000 भुरग्यांची एम्प्लॉयमेंट कार्डां धपक्या सरशी रद्द जाल्यात. काँग्रेसीन इश्यू केला ते शिवाय एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन करतना खंय डॉक्युमेंट व्हेरिफिकेशन करिनात. भायले SC OBC गोंयांत जॉब घेवंक शकतात. आणि नॅशनल गव्हर्मेंटाची पॉलिसी आणि नॅशनल गव्हर्मेंटाची ही पॉलिसी हें करता आसतना ठरयलें की आतां मॅन्युअल आसता तें ऑनलायन शिफ्ट करपाचें. 1 जुलय 28 फेब्रुवारी मेरेन हें आमचें बंद जातलें. जे पयलीं मॅन्युअल रजिस्ट्रेशन आशिल्लें तें सगळें कॅन्सल जातलें आनी फेब्रुवारीच्यान न्यू नोटिफिकेशन 1 फेब्रुवारी 2019च्यान ऑनलायन रजिस्ट्रेशन हें स्टार्ट जाता. सो 1 फेब्रुवारी 2019 ऑनलायन रजिस्ट्रेशन सुरू जाता. पूण ते मॅन्युअल रजिस्ट्रेशन इन गोवा स्टँड्स कॅन्सल. गव्हर्मेंटाची तितून ऑर्डरी आसा की जी ऑर्डर सांगता की सगळें ऑनलायन ओल्ड रजिस्ट्रेशन आसता तें कॅन्सल जालें. जेणी कोणें रजिस्ट्रेशन केल्लें आशिल्लें तेंचें एम्प्लॉयमेंट कार्ड कॅन्सल जालें. बाकीच्या राज्यांनी कितें केलें तें मायग्रेट केलें आनी तांकां कंटिन्युटी दिली. गोंयांत सद्याक 90,000 भुरग्यांचेर अन्याय जाल्लो आसा. गव्हर्मेंट एक पब्लीक नोटीस दिता त्या नोटिसीन ह्या भुरग्यां कडेन इन्फॉर्मेशन पावना. पयलीं म्हणजे तुमी हें ऑटोमॅटीक मायग्रेट करपाक जाय आशिल्लें जशें तुमी सांगलेलें आसा. तुमी पयशेय गव्हर्मेंटा कडेन क्लेम केल्ले आसा पूण हें डेटा मायग्रेट जाल्लो ना आनी त्या खातीर तुमी एक ऑर्डर काडटात आनी सांगतात की पयलींचे सगळे एम्प्लॉयमेंट आसा स्टँड्स कॅन्सल. सो दीस इज अ ग्रेट injustice on these 90,000 candidates who have registered themselves on employment exchange. आनी जर कदाचित खंयच्याय एक रिक्रुटमेंटाच्या प्रोसेसांत एक खंयचोय कॅन्डिडेट जर कोर्टान गेलो अपील करपाक की आपल्याक हेणी आधार कार्ड ना म्हणून आपल्याक हेणी ह्या प्रोसेसांत इनवॉल्व केलें ना. सो एंटायर प्रोसेस बिकम्स null and void because Supreme Court order is there and it will be upheld. सो जे रिक्रुटमेंट प्रोसेस जाता त्या प्रोसेसांत खंयचोय भुरगो वचून ते चॅलेंज करपाक शकता आनी इट वील बी अपहेल्ड. इट्स व्हेरी क्लियर केस बिकॉज गोवा गव्हर्मेंट कॅनॉट ओवररूल सुप्रीम कोर्ट गायडलायन्स
ऑल द अदर स्टेट्स हॅव नॉट मेड इट मॅन्डेटरी आनी आमचे फक्त तांकां इजी जावपाक जाय ह्या ऑफिसरांक म्हणून तेणी हें मॅन्डेटरी केल्लें आसा. सो इफ गव्हर्मेंट डज नॉट एक्ट इन नेक्स्ट 15 days वी वील बी कंपेल्ड टू मेक कंप्लेन with the Directorate General of Employment and Training, Delhi, which is the authority, to see that these guidelines are followed in toto. मायनिंगांतल्या बुडीत रिणाचेर आतां गोवा अर्बन बँक एक्शन घेवपाचो विचार करता. ह्या रिणांक लागून खंय बँकेचो NPA वाडला. बँकेक फायदो जावन सुद्दां बँक शेअर होल्डरांक डिव्हिडंड दिवंक पावना. नवी ब्रांच वा ATM घालूंकूय बँकेक कुस्तार जाता. बँकेचे 55वे सर्वसाधारण बसकेक परिस्थितीचेर चर्चा जाली. 2018-19 बँकेत सुमार 3 कोटी जोडल्यात. सरसकट NPA 1.55% देंवला. NPA आसा म्हणून डिव्हिडंड दिवंक मेळना. आमचो NPA आतां 18-19 आहा तो 14 सकयल पावूंक जाय. नेट आसा तो 3% आहा. 3% म्हणजे हें तर आमचे थंय जाग्यार बसत तर आमी सेफली सकयल देंवता. तुम्ही एफर्ट प्रॉफिट कितले केले? 3,54,00,000. विदाउट हे मायनिंग बीन इतले आसून हय 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 सामकें परू 1 कोट आनी ऑर्डर जाल्ली. आतां 3 कोट आमकां सेफली हें दिवंक मेळटालो डिव्हिडंड पण दिवंक मेळना. पूण त्या प्रमाणे तें तांचेर अवलंबून आसता न्ही RBIचेर. तुमचो NPA तुमकां दिसता फुडल्या वर्सान क्लियर जावंक शकता असं? 14 सकयल पयलो हाडूं जाय तेज्या मुळे आमकां डिव्हिडंड दिवपाक मेळटलो. आता कितलो म्हटलं तुम्ही? 18 न्यू ब्रांचेस बीन ना ती करूंक मेळना. ना करूंक मेळना. काय ना रेस्ट्रिक्शन आसा. एक ATM काडूंक मेळना. कितेंच करूंक मेळना. फाल्यां एक ल्हानशी बँक येता आमचे कडेन मर्ज कर म्हणटा ती करूंक मेळना. येतात आमचे कडेन बँको कितल्योश्योच आमकां घेया भितर म्हणून. आमचो जीव आमकां नाका जाल्यार हांकां कशे भितर घेतले. बँकेन सध्या मायनिंगांतल्या रिणाची वसुली सुरू केल्या. सुमार 31 कोटी वसूल करपाचे उरल्यात. मायनिंगाचेर आमचे उलोवंक जावंक ना पूण आमचो वायस चेअरमॅन पळया संदीप खांडेपारकार ताणें मातशें सिरियसली घेतलां गव्हर्मेंटाक घट धरून कशेंय करून ती OTS स्कीम करून कशे तरी पयशे कोबरार करपाची अरेंजमेंट करूंक लागल्या. 2 वर्सां जाले OTS ते चालूच आहा. सरकार आमकां तितलो कितें आतां तुमी जाणा सरकार कशें कितें जालां तें अदून मदून हेवटेन तेवटेन आज वता फाल्यां येता वचून आमी ट्राय करतात. पूण प्रश्न कितें आहा तांचे कडच्यान आमकां पयशे तशे येना आनी आमी मातशें चिरकल्ले आहा. ओके पण कितें एक्शन बीन जातली आतां मायनिंग? आतां आमी एक्शन स्टार्ट करतलेच न्ही. म्हणजे ह्या वर्सा तरी हय आतां करूंक लागतले. कितलो वेळ म्हणून रावतले? कितलो वेळ म्हणून रावतले? कितले एक सध्या स्टार्ट केली ऑलरेडी? आमी रावंक शकना. NPA जशें जावन आमचें जालें की रिजर्व बँकेच्या गायडलायन्सा प्रमाणे एक्शन थोडें सुरू करचें पडटा. आमचें इंटेन्शन रिकवरीक आसा हें रिजर्व बँकेक दाखोवचें पडटा नाल्यार ते आमचेर एक्शन घेता. मायनिंग आमचे जवळ जवळ 200 वर ट्रक केसीस आशिल्ल्यो. नाव वी आर ओनली हार्डली 34 केसीस हॅव बीन लेफ्ट. द मोस्ट हॅव बीन रिकवर्ड अंडर OTS. कित्याक तांचेर जितले क्विक एक्शन घेतला तितलो फायदो आहा. कारण त्यो मागीर कळमेवंक लागता मागीर कोणाक नाका. सो तो मेन इम्पॉर्टंट आमचो. आनी पण आमच्या संपर्कान आसा आनी तांणी सांगलां आमी खटपट करता. ते बायर पळयता. ते आमच्या संपर्कान आसा. ते येता मेळटा. पूण काही काळ आमकां टायम जाता की वी आर फोर्स्ड टू टेक सम स्टार्ट सम एक्शन एज पर द गायडलायन्स. प्रुडंटा खातीर महेश घाडी आनी स्वप्नील तारी. मडगांवच्या कदंबा बस स्टँडार प्रवाशांक बऱ्यो सुविधा मेळच्यो नितळसाण उरची म्हणून एकठांय इन्स्पेक्शन जालें. KTC, गोवा कॅन, RTO, ट्रॅफिक पुलिसांनी पळोवणी केली. बस स्टँडावेले टॉयलेट, रस्त्यावेली फोंडकुलां, एंट्रीचेर स्पीड ब्रेकर, नितळसाण, स्क्रॅप बसीचो विलो असल्या गजालींचेर चर्चा जाली. 2 ऑक्टोबर मेरेन कितें तरी बदल दिसूंक जाय म्हणून सगळीं खातीं कामां करतलीं. हे सगळे चेंज केला आम्ही प्रोटेस्ट केला. बरें बांक पळय तुमी बांक कशें रिपेर केला पळय. बेश्टे चिरे घालून सिमेंट घातल्या. चिरे घालून सिमेंट तरी घाल मरे ताका बांक म्हणटा. कॉन्फिडंट that since PI Mr. Gowde was there, Mr. Alekar has come from Director of Transport. Since all of them are here today, we are confident that in the next 15 days we will be able to place all these proposals and suggestions. And we are also happy that the Private Bus Owners Association President also has joined here. So we want to ultimately make this inspection something practical. When the new bus stand will come, we do not know. But at the present bus stand, we want the facilities for children, women, senior citizens, so they can be safe here. Regarding the rumblership, आमच्या rumblership entry and exit म्हणटाचे ते ऑलरेडी नोटिफिकेशन घातलेले आसा आणि ऑलरेडी इज नोटिफाईड. मुझे
पावर आसा तितलो हांव करून घेतलो आनी दुसरे पळय सिव्हिल इंजिनियरींग डिपार्टमेंट इन्वॉल्व जाता ते हांव तांकां बरयतलो. ते कितले दिसान जातले ते हांव सांगपाक शकना, पूण एज अर्ली एज पॉसिबल आमी ते करपाक सोदता. आनी ताणें पळय सजेशन पळय केल्लें आसा न्ही, ती कंस्ट्रक्टीव सजेशन दे आर वेल टेकन एंड वी वील एक्ट ऑन इट. अभी बोलो सब भाई इधर, अभी बोलो आप किस हिसाब से 5 रुपया लेते हो? अरे ये पब्लिक बोल रहे हैं ना 5 रुपया लेता है करके, किस हिसाब से लेते हैं आप बोलो. 1 रुपया लेते हैं सर. 1 रुपया पब्लिक कैसा बोलते हैं 5 रुपया लेते हैं? मडगांवां दीस रात वाटेर गोरवां, केन्ना रस्त्यार केन्ना फुटपाथार रातीबितीचे एक्सिडेंटूय वाडल्यात. पालिका कांयच एक्शन घेवंक तयार ना म्हणून लोक बेजार. पालिके कडेन कॅटल शेड आसा, मात ते शेडीचो पालिकेन केला गुदांव. विचारल्यार उपनगराध्यक्ष सांगता ती कॅटल शेड खंय सारकी करून जाग्यार घालूंक जाय. तो मेरेन मडगांवकार आनी गोरवांचे जिवाचेरूय पालिकेचो दीस रात प्रयोग. थंय आतां हें म्युनिसिपल येपार कितें थंय एक्शन घेवप ना, कांय ना. गोरवां फुटपाथचे आनी आमचो सकयल जाल्यार आमी गाडयो बाडयो तेंकोन वयता. पयल्यार म्हाका गाडी हाडटासलो अशें म्युनिसिपालिटी मातसो एक्शन घेवपाक सांगो जाय ना. हेंगे कोण ओनर आहा तेंका सांगो जाय रस्ते विकताय आनी कितें. म्युनिसिपालिटी एक्शन घेयना. म्युनिसिपालिटी एक्शन घेयना जाल्यार ते ओनरान कितें करतले, तो घोट म्हूण समजून न्हिदायताय फुटपाथीचेर. अशें एक्सिडंट बी जाताय. पयर एक बायल क्रॉस जाताली, गोरवां आडवली आनी ती पडली. नाक शिवर जाता. केन्ना बसीन लावन हांव सकाळीं काम वयता, धांवन गेले जाल्यार राती पांया कडेन गोरवां आसताय फुटपाथीचेर. जायत कडेन गोरवां भोंवता दिसता लोक म्हणटा म्युनिसिपालिटी कांय एक्शन घेना. ना कितें आसा जाणा आमची लुगार ऑलरेडी आहा, पूण कॅटल पावंड आहा आमचें, बट इट नॉट इन अ प्रॉपर हें तेका मागीर स्पेस कितें आहा कमी जालो आहा. तेका लागून आमी तें कम्पावंड बीन करपाक घालपाक सोदताय, फेन्सींग बीन करपाक सोदताय. तें काम आमगे चालू आहा. सो इट बी रेडी. पूण हे सगळे कॅटल बीन आहा ते मागीर आमगे कॅटल पावंडार धरून आमी कॉन्फिगरेट करून ते थिंग दवरतले. सद्या आमी चालू आहा. वी ऑल्सो हॅव दॅट इट इज डेंजरस. लोकांक त्रास जाताय कॅटल रस्त्यार येवन एक्सिडेंट जाताय. सो वी वील टेक केअर and I'll see that it is done fast as soon as possible. जीसीएच्या कार्यकारिणीचे वेंचणुकेत अपेक्षेप्रमाण सूरज लोटलीकार बिनविरोध अध्यक्ष जाल्यार शांबा देसाय उपाध्यक्ष. विनोद फडकेचो पूत विपुल फडके हेमंत पै आंगलेक वडोवन सचिव जालो. परेश फडके खजिनदार जाल्यार सय्यद माजीद जोड सचिव म्हणून वेंचून आयल्यात. मोहन चोडणकार सदस्य 107 क्लबांतल्या 104 क्लबांनी वेंचणुकेत वांटो घेतलो. अपॉइंट केल्ले आसा दोगूय जाण इलेक्शन कमिशनान, म्हणजे एक स्टेट इलेक्शन कमिशन आनी इलेक्शन कमिशन हातूंत काम केल्ले अधिकारी हांगासर काम करतात. तेन्ना प्रोसिजराच्यो रेग्युलरिटी इरेग्युलरिटी कितें तांकां खबर आसा. आनी ज्या प्रमाणे व्हडले इलेक्शनांनी प्रोसिजर फॉलो करतात तसोच प्रोसिजर आमी हांगासर फॉलो केला. आनी त्या प्रोसिजराक जे कॉन्टेस्टिंग कॅन्डिडेट्स आसा तांकां कोणाचोच आक्षेप नाशिल्लो. So today elections are over, results are out, and our panel has won with thumping majority. See, I always believe in elections there are two results. One party or one side wins, one party loses. In win, the party which wins should not be arrogant and should be humble, should have their feet on the ground and should be able to take everybody together and work for the association. हांव सगळ्यांक बरोबर घेवन वचपी. इलेक्शन आयज काबार, फाल्यांच्यान आमी सगळे एक. म्हाका 107 क्लबाचे कोणाचो प्रॉब्लेम ना आनी हांवें कोणाचेर कसली केन्ना हेंच धरूंक ना, तिलक धरूंक ना. हांव सगळ्यांक बरोबर घेवन गेला. म्हजे कडेन कितें जाता तितलो हेल्प केला सगळ्यांक. हांवें तुका कोणूच सांगचो ना. इवन जे म्हजेर कोण जनरल बॉडीन उलयता, see, I am open to criticism. I don't stop them. You ask them. I allow them to speak. तशें प्रिपेर म्हणजे हांवें केन्ना चिंतूंक नासलें. बट जेन्ना इलेक्शन डिक्लेअर जाता ऑलमोस्ट 1 मंथ बॅक, त्या टायमार आमी एक बार्देसच्या क्लबांनी मिटींग घेतलेली. सो वी थॉट दॅट वी वॉन्टेड अ रिप्रेझेंटेशन फ्रॉम बार्देस बिकॉज भरपूर क्लब्स आहा, ऑलमोस्ट 22 क्लब्स वर देर. सो नाव आतां डिसायड करपाचें तें फायनल त्या हेचेर आहलो. सो त्या टायमार म्हाजें नांव फुड्यान येयलें. बट आय वॉज लिटल रिलक्टंट. माय डॅड बॅक मी, बट Sir Chetan Desai, when he backed me that time, I was fully confident that I should go ahead and take this responsibility.
माशेलांतले अथांग श्वास सांस्कृतीक मंडळान अख्खें गोंय पावण्यार हायर सेकंडरी आनी कॉलेजीच्या गटान घुमट आरती सर्त घडोवन हाडली. घुमट ही गोंयची वळख आनी ती जपपाक जाय म्हणून खासदार श्रीपाद म्हाऊचो पूत सिद्धेश नायक उलयलो. घुमट आरती सर्तीची कांय खिणचित्रां. अथांग श्वास, अथांग म्हणजे अनकाउंटेबल, आणि जोपर्यंत अनकाउंटेबल श्वासापर्यंत ही संस्था इतलेच बरें काम करीत रावतली. आणि हो मेसेज तुम्ही म्हाका दिसता सगळी कडेन पोचोवपाचो एक प्रयत्न हांगा तुम्ही केल्लो आसा. उर्वेश, अपनेश, हेमल आणि बाकी सगळे संस्थेचे वांगडी सगळ्यांचे खूप खूप अभिनंदन करता. कारण एक गोंयची संस्कृताय घुमट हें गोंयचें संस्कृतीक वाद्य जावन आसा. संवसाराच्या खाची कोणशांनी पातळिल्लो गोंयकार कोंकणीच्या धाग्यान एकठांय. ऑस्ट्रेलियाचे व्हिक्टोरिया मेलबर्नांतूय कोंकणी घुमता. मेलबर्नांत कोंकणी म्युझिकल शोक थंयच्या गोंयकारांची गर्दी. स्थायीक जाल्ल्या गोंयकारां बरोबर मेलबर्नांतल्या थळाव्यांनी कोंकणी संगीताक दाद दिली. सध्या गोंयांत चालू आशिल्ल्या राजकीय घडामोडींची झलक मांडो कांतारांनी दिसली. फ्रँकी फर्नांडिसान मेलबर्नांत सावन धाडिल्ली खिणचित्रां. Cielo Watsumogu Havekera, Anu Giuramente Takatina, Ai cazzo pinta la giovella, Razza e Kumorumela. Zoso Kolo Kolo Hulka, Toso Badam Sumogu Postewariku, Guzali Sakat Mariku, Gorati Danat Dariku, Misaki Kanat Tariku, Toga Sadari, Panevanari. Bakara babure dalam unsur luar, bakara babure dalam unsur tanah. Hey, hey. एकवीस दिसांचे सार्वजनिक गणपती वर्साच्या वाटेक मोरयाचो गजर, आरत्यो, भजनाच्या मिरवणुकीन
हे बुलेटिन हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंट ॲप, ट्विटर, फेसबूक आनी प्रुडंटाच्या वेबसायटीर लायव्ह मेळटात. प्रुडंटाक फॉलो करीत रावात. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.